दिवचल पुलिशेन गोळेवखदा तस्करी प्रकरणात दोघांक अटक केल्या। तांच्याकडल्यान सगळो म्हालूय जप्त केला। रोहित परवार आणि संदेश कानोळकर अशी ह्या दोगा दुबावितांची नांवां आसात। हे दोगूय मूळ नानोडेचे। गांजा तस्करी प्रकरणाविशींची म्हायती मेळटाच दिवचल पुलिशेन सापोर वचून ह्या दोगांकूय रंगी हात धरले। फुडलो तपास सुरू आसा। गांजा बाळगल्या प्रकरणात अटक केलेल्या तरणाट्यांची नावं रोहित परवार आणि संदेश कांदोळकर अशी आसात। हे दोगूय दुबावित तरणाटे दिवचलच्या नानोडे वाठारात रावपी आसात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रोहित आणि संदेश हे दुबावित तरणाटे अंमली पदार्थ विकपाक दिवचलच्या नवीन बायपास रस्त्या कुशीकच्या एका हॉला कडेन येवपाचे आसात अशी खात्रीलायक म्हायती दिवचल पुलिशेक मेळ्ळी। ताका लागून पुलिशेन पयलींच त्या हॉला कडेन पाळत दवरिल्ली। जेन्ना रोहित आनी संदेश हे दोनूय दुबावित तरणाटे त्या हॉला कडेन आयले तेन्ना पुलिसांनी झाड घालून ह्या दोगूय तरणाट्यांक ताब्यांत घेतले। तेन्ना तांच्या कडेन गांजा आशिल्ल्याचें दिसून आयलें। उपरांत पुलिशेन अंमली पदार्थ विरोधी कायद्या खाला गुन्यांव नोंद करून दोनूय तरणाट्यांक रितसर अटक केली। उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता तशेंच पुलीस उप अधीक्षक विल्सन डिसोजा आणि पुलीस निरीक्षक विजय राणे हांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचल पुलीस स्टेशनाचे PSI रश्मीर परमातोडकर ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।